बाय मॅडम हर्षा शेटये हांच्यांनी आपल्या मिस्टराच्या मनात कितें आसा ते तेंच्यांनी शब्दांनी तुमच्या समोर मांडलें. हांव तिचें खूब खूब अभिनंदन करता. सद्गुरू शेटये प्रॅक्टिकली काम करता आणि ते एक्सप्रेस कशें करप हे तांच्या मिसेसीन खरोखरूच सांगता. म्हणजे इट इज अन व्हेरी डिफिकल्ट टास्क टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स. ते तेंच्यांनी सारकें म्हणजे फ्रॉम द त्यांच्या पयलींच्या जनरेशनच्या आतांच्या जनरेशनाच्या पर्यंत आमच्या तकलेंत कितें आसा, आमची फॅमिली कितें करपाक सोदताली आणि आमी कितें करपाक आतां करपाक फुडें सरल्या ते तेणी एक्सप्रेस केलें. खरोखरूच खूब कमी फॅमिलीज आसतल्यो जनरेशन टू जनरेशन म्हाका दिसता सातत्यात समाजा खातीर कितें तरी करीत आसात. आणि निश्चित रित्या ही भावना जर प्रत्येकाच्या मनात उरत म्हणजे जाल्यार ह्या समाजात परिवर्तन जावपाक शकता. अदरवायज इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आमी जर सगळ्योच गजाली सरकाराचेर सोडल्यो जाल्यार खूब कठीण आसता. आपुणूय कितें तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. आपुणूय ह्या समाजाचो घटक लागता. आमी तशें फूल ना फुलाची पाकळी आपुणूय ह्या समाजाचो देणेकरी लागता. ह्या भावनेंतल्यान म्हणजे सगळेच जाण पयशे दिवंक शकतले अशें ना, बट जो कितें दिवपाक शकता तें दिवप हें गरजेचें आसा. आनी ती जर भावना दवरली जाल्यारूच पॉसिबल जातलें. म्हाका दिसता रोटरी स्कूल लास्ट 20 years दे आर डुईंग द वेरियस एक्टिविटीज. वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज करता आनी ताका लागूनच तुमचो स्कुलाचो स्टँडर्ड खूब हाय आसा. 350 स्टुडंट्स हे स्कुलान येवप म्हणजे मॅनेजमेंट आनी टिचर्स हांकां तें श्रेय वता. म्हाका आतां सुदीन उलयता आसतना सांगतालो की आमचे हांगासलेच भुरगे बिचोलेच्या बाकीच्या स्कुलांनी वचून टॉप करता. आमचो विचार आसा 5वेक परमिशन मागपाचें. सो डेफिनेटली आमी वी आर स्टार्ट न्यू एड्युकेशन पॉलिसी आमी अंदूच्यान सुरू केल्या म्हणपाक काय हरकत ना. ताची सिस्टम आमकां ठरोवची पडटली. म्हणजे तुमच्या सारकिले स्कूल जे ऑलरेडी प्री प्रायमरी प्रायमरी आनी जे म्हणजे KG1 KG2 फावंडेशन हे सगळे फक्त तेजे नॉमनक्लेचर बदलतले. आतां ऑन बोर्ड कशा पद्दतीन येवपाक जाय हे मॅनेजमेंटान ठरोवचें पडटलें. But from this year onwards, we had already started, okay, with the NEP 2020. थोड्या आमच्या गव्हर्मेंट स्कुलांनी आमी प्री प्रायमरीची म्हणजे 3 वर्साच्या भुरग्यांक एडमिशन दिवपाक सुरवात केल्या. म्हाका खबर आहा इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू एट अ टायम सगळें सुरू करपाक. बट गव्हर्मेंटाच्या सुरू केलां. आमचे एक थोड्या दिसांनी नोटिफिकेशनूय येतलें. दोज वर इंट्रस्टेड टू कम ऑन बोर्ड विथ द NEP 2020 तांच्यांनी डिपार्टमेंटा कडेन एफिलिएटेड करचें. थोड्या जाणांक लँग्वेजीचोय प्रॉब्लेम आसतलो. म्हणजे आमचें इंग्लीश आसा आमी कितें करचें, आमी कोंकणी शिकयता आमी कितें करचें, आमी मराठी शिकयता आमी कितें करचें. बट हे सगळे प्रॉब्लेम इल्ले 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 रिजॉल्व जायत वयतले. न्यू एड्युकेशन पॉलिसीचें धोरण क्लियर आसा. त्या खातीर भुरग्याक बेजीक तांचो कन्सेप्ट क्लियर जावचो. त्या खातीर ताची सिलेबस बुक्स हे सगळें आमी डिझायन केल्लें आसा इन वेरियस लँग्वेजीस. त्या खातीर ते जर केले आसत म्हणजे आमकां फावंडेशन जर भुरग्याचें योग्य रित्या घातलें आसत जाल्यारूच भुरगीं फुडें बऱ्या पद्दतीन शिकूंक शकता. भुरग्यांची एक्च्युअल ब्रेन डेवलपमेंट ही मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 7 वर्सां पर्यंत म्हणजे ऑलमोस्ट 90% जाता म्हणपाक काय हरकत ना. 90%. त्या खातीर 3 वर्सां ते 7 वर्सां हो मदलो पिरियड जो आसा तेजी एक्च्युअल ब्रेन डेवलपमेंट जावपा खातीर खूब म्हत्वाची आसा. आनी तातूंतल्यान आमी जें कितें शिकयता तें चड म्हत्वाचें आसा. ताका लागूनच ताजो सिलेबसूय बी डिझायन केल्लो आसा. निश्चित रित्या म्हाका दिसता तुमी सगळे जाण ऑन दीस प्लॅटफॉर्म म्हाजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्या स्कुलांनी म्हणजे NEPचो समजून घेवची आनी NEP बरोबर येवपा खातीर डिपार्टमेंटाच्या बरोबर सहकार्य करचें. निश्चित रित्या आमकां गोंयांत बरें एड्युकेशन दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी सगळे जाण त्या खातीर सहकार्य करतले. म्हाका दिसता तुमची न्यू बिल्डींग बांदपाक तुमकां सातत्यात डिव्हिजनींतले रोटरियन आनी बाकीचे डोनर सद्गुरू शेटये सारकेल्यांचो हात सदोदीत तुमच्या बरोबर आसतलो. आनी डिव्हिजलकार डोनेशन दिवपाक फाटीं ना. स्कुलाची बिल्डींग खूब बेगीन पुराय जातली. म्हज्या कडल्यान जें कितें सहकार्य आसा निश्चित रित्या फूल ना फुलाची पाकळी तुमकां दिलें वयतलें.